करपाचें कारण म्हणजे कुष्ठ रोगा खातीर हें केलेलो ताका म्हणटा आमी लॅप्रोसी आनी लोकांक कळपाक जाय हो कसो जाता म्हणून हो प्ले केल्लो आनी हो प्रोग्राम जो तेंच्यांनी घडयला डिपार्टमेंटान हेल्थ डिपार्टमेंटान हो 16 तारीख ते 28 तारखे मेरेन आसतलो पूर्ण मुरगांव तालुक्यात आसतलो आनी प्रत्येक मुरगांव तालुक्याच्या लोकांनी तांकां खंय तरी सहयोग दिवपाची ती घरांनी भोंवतली आनी चॅक करतली आनी कांय ना खाली तुका कितें स्क्रीन कितें प्रॉब्लम आहा एकदां कितें कळना बाबा स्क्रीन तो खाज येता पूण कित्या कारण येता कितें येना मागीर धवे पॅच येता पूण त्या खातीर खंय तरी ते फुडें आनी वाडपाक जायना म्हणून हो अवेरनस म्हणून सगळ्यांनी आपणाच्या कोणाच्या घरांनी येतकूच तांकां खंय तरी बरी ट्रिटमेंट दिवची कित्याक ती आमचे गोंयचीच सगळे नर्सी आसतल्यो ना डॉक्टर आसतल्यो आनी सगळ्या कावन्सिलरांनी जर तांकां हेल्प केलो जाल्यार वेल एंड गूड तेंचे आनी स्मुथली चलतलें म्हणून हो 16 ते 28 तारखेक जेन्ना तो सुरू जातलो तेन्ना इतलें सांगता पळय लोकांचे आमच्या मुरगांवच्या लोकांक सगळ्यांनी तांकां सहयोग दिवचो. ही गजाल आज आमच्या नर्सिंग स्कुलाच्या भुरग्यांनी आनी आमचे जे हेल्थ सेंटर आसा जे आमची सिस्टर क्रेमी आसा रुपाली आसा हेल्थ एड्युकेटर ही सगळी एक अवेरनेस कॅम्पेना खातीर तांणी आज हो स्ट्रीट प्ले केला. म्हाका दिसता खुबशे लोकांक अजून कळना कांय गोश्टी लेप्रोसी जावं कुश्ठरोग हो फुल्ली ट्रिटेबल आसा कंप्लीट ट्रीट जावपाक शकता पूण खूब जाणां केन्नाय एक भायर आपल्याक कितें म्हणत काय म्हणून लोक धाकटूय नासतना रावता आनी डॉक्टरा कडेन वचना. म्हाका दिसता ह्या स्ट्रीट प्लेंतल्यान एक अवेरनेस की लोकांनी अशें कितें दाग बी कशें तुमकां दिसलें जाल्यार रोखडेंच ट्रिटमेंट घेवचें आनी दिस इज फुल्ली क्युरेबल. सो एक हांव अभिनंदन करता ह्या फूल टिमीचें की तांणी आज हो वास्को शारान आमच्या नव्या फिश मार्केटा कडेन हो स्ट्रीट प्ले केला. अशेंच थोडेशे स्ट्रीट प्ले ते आतां वास्कोभर करतले. हांव मागता लोकां कडेन की तांणी लक्ष दिवन आयकचें.